2 वर्साच्या तेंपा उपरांत स्कुलां सुरू जाल्यांत, पूण भुरग्यांचे पालक मानसीक तयारेंत दिसनात. देखीक वास्कोचे पालिका हायस्कूल स्कुलाच्या इमारतीची दुरुस्ती चल्ल्या, देखून भुरग्यांक वाचप घरांत शिकयताले. पूण आतां भुरग्यांक कुशीच्या स्कुलांनी एडजस्ट करचें पडटलें, ही तांची खंत. गोंयान स्कुलां चालू जाली, पूण वास्कोचे मनमुगांवचे म्युनिसिपल हायस्कूल जे आसले ते एक वायट परिस्थितीन आसले आनी ते एकाच हॉलान स्कूल चलयताले. म्हणजे तेंची स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस प्लस लॅबोरेटरी जावं बाकीचे जे आहा ते एकाच हॉलान आसले. नियरली 400 स्टुडंट एकाच हॉलान एकोमोडेट आसले आनी तांकां जायतो त्रास जातालो. कारण एकूच आसलें की फाटलीं 2 वर्सां तेंच्या स्कुलाचें रिनोवेशनाचें काम जाल्लें जे म्युनिसिपलच्या बिल्डिंगेन आसलें आनी तें काम चालू आसल्या कारणान अजून मेरेन तें रिपेर जावंक ना आनी तशी स्कुलाचें काम अजून तशेंच चालू आहा. ती फाटलीं 2 वर्सां वेरियस स्कूल जी मुरमुगांव तालुकान आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी लेटर्स केल्ले की आमकां आमच्या भुरग्यांक थोडे दीस थिंगा एकोमोडेट करचे, पूण तेंचे अजून मेरेन ते सक्सेस जायनासले. आमी कालूच हायलायट केल्या उपरांत खंय तरी एक स्कूल माता स्कूल जे बायण आहा तेंच्यांनी तेंची मागणी आयकून घेतली आनी तांकां एकोमोडेट करपाचें थरयलें आनी आयज MOU सावन जावन इमिडियटली तांकां भितर शिफ्ट केले. अप्रुवल्स बिकॉज MOU सायन NOCs आनी हे सगळे भानगडीन तांकां फाटलीं 2 वर्सां जालीं आनी इमिजिएटली जेन्ना स्कूल आतां अचानक जेन्ना चालू जालें तेंच्या कडेन ऑप्शन नासलें की खंय वचो आनी बिकॉज ऑफ दॅट दे वर रनिंग स्कूल इन द वन हॉल. But thanks to Mata School, which has given them premises to operate their school. आणि अशें म्हणणें आहा की तेंच्यांनी चीफ ऑफिसरा कडेन मागला की बेगीनच्या बेगीन तेंची स्कूल आहा ते रिपेर करून दिवचे. जरी फूल जायना जाल्यार एटलिस्ट तरी एक 4-5 क्लासेस तांकां बेगीन जर रेडी करून मेळ्ळे जाल्यार दे कॅन शिफ्ट देयर स्कूल. स्कूल रीओपन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फ्रेंड से मिला, ये स्कूल में भी अच्छा लग रहा है. न्यू फ्रेंड्स माता स्कूल के. और ऑनलाइन क्लास में आ रहा था समझ सब अच्छा, पर ऑफलाइन में टीचर अच्छे से समझ आती है बोर्ड में पूरे लिख कर, तो अच्छा लगता है. और तो अभी आपको म्यूनसिपलिटी स्कूल अच्छा लग रहा है क्या माता? दोनों ही स्कूल अच्छे हैं. माता में भी अच्छा लग रहा है, म्यूनसिपल में भी. जब तक म्यूनसिपल में काम चल रहा है तब तक वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो माता स्कूल में हम लोग FP है पढ़ने के लिए. दोन्ही स्कूल आम्ही एकटी होता मला आमकां त्यांच्याबद्दल एक हे झाला इंटरेस्ट निर्माण झाला, एक रिलेशनशिप डेव्हलप झाला आणि त्या बेसिसवर आम्ही माहीत सांगलं की हांकां जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमी हेल्प करया म्हणून. वी आर नॉट नोविंग अर्लियर दिस विल हॅपन. रिनोवेशन वर्क वॉज गोईंग ऑन बट इट वॉज डिले, टू डिले. बट नाव दे कम विथ दीस प्रॉब्लम, सो वी सेड वील हेल्प यू. कितें दिसता भुरग्यांक अशें हेल्प करप? ना, आमचे टिचरांचो जॉब कितें, दुसऱ्यांक आमी भुरग्यांक अशें गरीब लोकांकच हेल्प करता. आमचे पयलींचे एटीट्यूड आमी इवन आमच्या कडल्यान फी सुद्दां कमी आसा, प्लस बाकी भुरग्यांक कितें नोटबूक जाय कितें आमी दिता स्कुलांतल्यान जितले जाय तितले फॅसिलिटी टू मेक द चायल्ड म्हणटा ते एड्युकेशन म्हणजे जाय तांकां जे एसेन्शियल तितले आमी हांगा तांकां अवेलेबल केले. I'm happy, I'm relieved that proper arrangement has happened and all the children can attend school and happily sit on the benches. It's their happiness and we are also happy to have the children. We can do the teaching work properly and things have fallen into place. But I hope soon, by the beginning of the next academic year, we can all shift back to our own school. Ma'am, a single hall to how many classes you have been given? Here we have 7 classrooms plus office cum staff room and we are accommodating all the children. गोवा 3 हिरू महाले, वास्कोच्यान.